अमिताभ बच्चन इफ्फी 2014चो मुखेल सोयरो आसतलो हें जवळ निश्चित जाला म्हूण दिल्लींतलीं सुत्रां सांगतात. इफ्फीच्या मुखेल सोयऱ्याविशीं केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर बिरेस्तारा घोशणा करपाची शक्यताय आसा. इफ्फीत इंडियन पॅनोरमा खातीर फिल्मांचें स्क्रिनींग चल्लां. फिल्मांची वळेरी ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत थारतली. उपरांत बॉलिवूड स्टार कोण कोण येवपाचे ते थारतले. अमिताभ बच्चनाक इफ्फीचो मुखेल सोयरो म्हूण हाडपाक फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गोंय सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. निमणे अंदूं चड करून हे यत्नांक येस येतलें. 45व्या इफ्फी फिल्म फेस्टिवलाचे उक्तावण सुवाळ्याक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मुखेल सोयरो आसतलो अशें दिल्लींतलीं सुत्रां सांगतात. मुखेल सोयऱ्यांच्या वळेरेंत आनीक कोणाचेंच नांव ना. ताका लागून तोच मुखेल सोयरो आसतलो हें जवळ निश्चित जाला. केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर सध्या विदेश भोंवडेर आसा. तो बिरेस्तारा परत येतलो आनी उपरांत इफ्फीच्या मुखेल सोयऱ्या विशीं दिल्ली सावन घोशणा जाव येता म्हूण दिल्लींतलीं सुत्रां सांगतात. 20 ते 30 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत इफ्फी जातलो. ESGचो उपाध्यक्ष दामू नायकाक मिडियान हाचेर विचारलें. तो म्हणटा योग्य वेळार योग्य व्यक्ती मुखेल सोयऱ्याची घोशणा करतलो. दामू ताचेर उलोवंक सोदिना, पूण भारताचो युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्टिंग मुखेल सोयरो आसतलो अशें ताणें सांगलें. योग्य व्यक्ती योग्य आमचो MOU सायन जाल्लो आसा आनी ह्या वेळार दोगी मेळून ठरयतले अशें आमी आनी अशें म्हणना. पण मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड आसा, आमी सांगिल्लें आसा की युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्टिंग इंडियन पॅनोरमाच्या फिल्मांचे स्क्रिनींग सध्या चल्ला. फिल्मांची वळेरी ऑक्टोबराचे पयले सप्तक म्हणल्यार निश्चित जातली म्हूण सुत्रांनी सांगलें. फिल्मांची वळेरी थारल्या उपरांत बॉलिवूड स्टार कोण येवपाचे ते थारतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशे पालिकेन बुधवारा करासवाडा वाठारांतली 4 बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डां मोडून उडयलीं. करासवाड्यार जंक्शनाचेर आशिल्ल्या ह्या स्क्रॅपयार्डांक लागून लोकांक उपद्रव जातालो. ताका लागून स्क्रॅपयार्डां मोडलीं म्हूण मुखेल अधिकारी राजू गांवस सांगता. पालिकेन 6 म्हयन्या फाटीं ही स्क्रॅपयार्डां काडिल्लीं. कांय दिसां भितर ती परत केल्ली. म्हापश्या करसवाड्यार रस्त्या कुशीक परत स्क्रॅपयार्डांक वयर सरता. 6 म्हयन्या फाटीं म्हापशे पालिकेन करसवाड्या वयले हे बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड मोडिल्ले. परत स्क्रॅपयार्डां उबारची न्हय म्हूण तांकां शिटकावणी दिल्ली. तरी पूण परत स्क्रॅपयार्डां उबारलीं म्हूण म्हापशे पालिकेन बुधवारा 4 स्क्रॅपयार्डां मोडून उडयलीं. करसवाडा जंक्शन म्युन्सिपालिटीन क्लियर केल्ले 6 म्हयन्या पयलीं आनी तेन्ना तांकां वॉर्निंग दिल्लें परत आनी थंय घालनाका म्हणून. तरी आसतना तेंच्यांनी आतां परत सुरू केलें आनी पयर एकटो कोणी तरी म्युन्सिपालिटीचेर सरळ एलिगेशनां करता. कोणाक सिओक पयशे दिले, म्युन्सिपल इंजिनियराक पयशे दिले, कावन्सिलरांक पयशे दिले म्हणून तांकां काडा म्हणून सांगून आयिल्लें आमी 4 दीस पयलीं. काडून आमकां ते परत तांकां क्लियर करपाक लायलें. आनी ते बरोबर ती जंक्शनार येवन ते लोक ट्रॅफिकाक रावता तांकांय तेंचो न्यूसन्स जाता म्हणून ते कंप्लेनी आसले लोकांचे. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फडते. 6 वर्सां फाटीं वेगवेगळ्या टेलिफोन कंपन्यांनी पणजी महापालिकेक दिल्ले 6.5 कोटी रुपया नाच जाल्यात. सरकारान ताची चवकशी करची अशी मागणी महापौर सुरेंद्र फुर्तादान बुधवारा केली. टेलिफोन केबल घालपा खातीर फोडिल्ले रस्ते सारके करपा खातीर कंपन्यांनी 6.5 कोटी दिल्ले, मात सगळे रस्ते बांदकाम खात्यान सारके केल्ल्यान हे पयशे गेले खंय हाची चवकशी करपाची मागणी फुर्तादान केली. पणजेन पे पार्किंग लागू जायत अशें आपणाक दिसना अशें महापौरान मिडियाक सांगलें. पे पार्किंग प्रस्नाचेर निर्णय घेवपा खातीर बुधवारा महापालिका उपसमितीची बसका जाली. ह्या बसकेन निमणो निर्णय जावंक ना अशें आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसान सांगलें. जाल्यार महापौर सुरेंद्र फुर्ताद ह्या प्रस्नाचेर सामको बेजार जाला. पणजे महापालिकेन 6.5 कोटींचो घुसपागोंदळ जाला असो आरोप फुर्तादान केला. I want to expose during those 5-6 years when a road cutting was done by all the departments, telephone, Reliance, Tatas, Fatas, everybody. They had deposited 6.5 crores. Under RTI I had got I think 6.5 crores for reinstating of the roads. I got an RTI from PWD. All the roads were reinstated by PWD. And here only estimates were prepared. I don't know who took the money. Find out. If time come, I will ask the government for a CBI inquiry. I don't think this will come. To tell you frankly, I have given up hope of this pay parking. I am just ruining my health and ruining my voice by shouting here. I am sending a message to people of Panjim. I am very sorry. I don't think this will happen. Let people struggle for parking.
And when time comes, people should boot these people out. उपसमितीच्या फुडल्या बसकेन पार्किंग प्रश्नाचेर निर्णय घेतले अशें आयुक्त संजीत रॉड्रिगिसान सांगले. Locations have been agreed to, rates have been agreed to. We are maintaining the same rates which have been implemented at the Patov area. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.